Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. गोय सरकारान टेनंट व्हेरिफिकेशन कायदो हाडून व्हेरिफिकेशनाक सुरवात केल्ली तेन्ना गोंयांत भाड्यानी रावपी कितल्याशाच लोकांकडेन भारतांतलो आपलो पत्तो ना म्हूण लक्षात आयला। गोंयांत 20 वयर बांगलादेशींक धरल्यात। सोद मोहीम चालूच आसा। हांव टेनंट व्हेरिफिकेशन बिल आमी गोंय विधानसभेत पास केल्या उपरांत फाटल्या दिसाच्यान टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात जाल्लें आनी ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशन करता आसतना आमकां दिसून आयलें की कितलेशेच लोक जेंच्या कडेन एड्रेसीस म्हणजे देशांतले एड्रेसीस ना हे म्हणपाक काय हरकत ना आनी अशा पद्दतीन इल्लिगली स्क्रॅप यार्ड आसतले किंवा इल्लिगल बिजनेसीसांनी इनवॉल्व लोकांगेर रूम घेवन लोक रावता। हांव लोकांक आव्हान करता, तुम्ही रुमांक दवरता आसतना व्हेरीफाय करात मनीस आयिल्लो खंयचो आयला आनी कित्याक आयला, तो कितें धंदो करता तो। कारण आजकाल जी चोरी जाता, आजकाल ज्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे इल्लिगल एक्टिविटीज आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे जे आमी म्हणटा की कायदे मोडून वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो करता ह्या अशा पद्दतीचे लोक रावता। त्या खातीर आपल्या कडेन जर भाडेकरू दवरपाचो आसा जाल्यार पयलीं पुलीस व्हेरिफिकेशन तेंच्या कडल्यान घेयात। पुलिसा कडल्यान व्हेरिफिकेशन घेतल्या उपरांतूच भाडेकरू दवरात, ना जाल्यार दवरूं नाकात। 20 पेक्षा चड जण बांगलादेशी अरेस्ट केल्या आनी आमच्या उरलेल्यांकूय बी सोदप सुरू आसा। समेस्त गोंयकारांनी तांकां पुलिसांक सहकार्य करचें। अशे लोक कोण आहा तांकां अरेस्ट केले वयतले आनी तांकां ऑलरेडी बांगलादेशाक आमी परत एकदा डिपोर्ट करतले। आमची पुलीस टीम प्लस नॉर्थ आनी साऊथ गोवा सगळे SP आसतले, ANC आसतले, पुलीस आसतले, क्रायम आसतले, सगळे खूब मोठ्या प्रमाणात हाजेर कामाक लागल्या आनी कोणाकूच अशा पद्दतीचा जो इल्लिगल स्टे हो गोंयांत करपाक दिवचे ना। सर, ते व्हेरिफिकेशन तेंचे जावन आशिल्लें न्हू, पोलीस व्हेरिफिकेशन जावन आशिल्लें जे कोण धरल्या तांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन केन्नाच जावना। सो ते कोणागेर रावताले तेंचेर कितें एक्शन जातली बीन? ऑफकोर्स तांकां तेंच्यांनी कित्याक दवरलेले, केन्ना दवरलेले तांकां खबर आसलें काय ना, ह्यो सगळ्यो गजाली आतां सुरू जातले। म्हणून हांवें म्हटलं आपल्या घरान दवरच्या पयलीं व्हेरीफाय करून त्याच्या कडेन पुलीस व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट आसा काय ना हे पळोवनूच दवरचो। एकट्याकडे गोंयचे आधार कार्डूच सापडले, गोंयचे आधार कार्ड ही प्रायव्हेट एजन्सी कडेन दिल्ले असल्या कारणान एकदा आधार कार्ड करपाचो म्हाज्याय लक्षान आयला की आधार कार्ड कोणूय वचून करता। ऑलरेडी त्या बाबतींत हांवें होम मिनिस्ट्रीकूय इन्फॉर्म केला। हे जे रावल्या ते बी जे आहा त्यांचो आतां जो आमकां रिपोर्ट आयला तो होम मिनिस्ट्री खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडून दिल्लो आहा। स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी।